थोडो क्रिस्तांव लोक वर्साक 1-2-3 पावटी इगर्जेक येता. कश्टांच्या शुक्रारा गुड फ्रायडे, पास्कांच्या फेस्ताक आनी नतालांच्या फेस्ताक. आनी थोडो लोक आसा तो तांकां जाय तेन्ना केन्नाय आयतारा येतात, दर आयतारा मिसाक येतात अशें ना. आनी थोडीं आसात दर आयतारा चुकनासतना मिसाक येतात. आनी भोव थोडीं आसात तीं सदां मिसाक येतात. 1-2 दीस चुकतात नाजाल्यार तीं मिसाक येतात. आतां हीं सगळीं क्रिस्तांव मनशां, पूण हांचें जिवीत वेगळें वेगळें आसूंक नाका. जीं कोण सदां मिसाक येतात, मिसांत वांटो घेतात, देवाचें उतर आयकतात, तांची जबाबदारी देवा मुखार चड व्हरती आनी तांचें जिवीत फकत आयताराच्या मिसाक येवच्या लोकां परस, केन्नाय आयतारा मिसाक येवच्या लोकां परस आनी वर्साक 1-2-3 पावटी मिसाक येवच्या लोकां परस वेगळें आसूंक नाका. जायते पावटी अशें आयकूंक येता, जीं सदां मिसाक येतात तीं मीस जावन भायर वेतच तांचें जिवीत वेगळें आसता. तांच्यो खबरो करीत बसलीं, कोणाचें वांकडे तिकडे आसा तें भायर काडलें, हें चलता. कितें फायदो मागीर सदां मिसाक येवन? पोदेर उंडे बसता. आदीं खोर्न वापरताले उज्याचें, आतांय आसा, पूण आतां कांय कडेन इलेक्ट्रीक खोर्न आयला. कितें जावं त्या खोर्ना कडेन जो पोदेर उंडे बसता ताका ती हुणसाण लागता न्ही, ताच्या कातीचो रंग बदलचो ना त्या हुणसाणेक लागून, बदलतलो कित्याक तो थंय काम करता. तशेंच आमी दर दिसा मिसाक येवपी आमचें जिवीत हेरां परस वेगळें आसूंक जाय. आनी हें जेजू सांगता. तो म्हणटा फारिजेवां परस आनी शास्त्र्यां परस तुमचें प्रामाणीकपण चड उंचलें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यांत पावचीच ना म्हणटा जेजू. आनी फुडें जेजू म्हणटा तुज्या भावाक नांवां दवरूं नाका. तर आमी कितें करूंक जाय? म्हजो भाव म्हजी भयण म्हजेर चुकता, आमी कितें करूंक जाय? बोगसूंक जाय आनी तांचे पासत मागूंक जाय. पूण आमी कितें करता? आमी तांकां पुलीस स्टेशनाक व्हरता, कोर्टीक व्हरता आनी वर्सांची वर्सां आमी आदोगादाक पयशे खावयता. पोट भरता कोण? आदोगाद. पयशे वेतात कोणाचे? आमचे. मोतीक शांती मेळ्ळी? ना. प्रश्न मिटलो? ना. पूण ही आमी कित्याक करता? कित्याक आमी संवसारी मनशां जाल्या. आमी जर जेजूची मनशां जाल्लीं आमी वेगळे तरेन ते प्रश्न मिटोवंक जाता आसले. आनी मागण्यांतल्यान प्रश्न मिटता असो ना, जायते फावटी मिटता, पूण आमचे मतीक शांती मेळटा. जेन्ना हांव म्हज्या दुस्माना पासत मागता, दुस्मानाचें कितें जातलें तें म्हाका खबर ना, पूण म्हजे मतीक शांती येता, म्हजी भलायकी बरी उरता, हांव खुशाल जियेतां. आनी असलें जिवीत जियोंक जेजू आज आमकां आपयता.